विचार तुमका जायला करा आमका तिथेच कळलं जायला आमचं गव्हर्नमेंट आमच्या किती करता तो पोपाक एक मिनिट आम्ही त्रास करू आणि आता म्हणून आम्ही कोणाला त्रास ना फक्त आमच्या आम्ही हायड्रा काढायला ट्रकूच आणायचं आम्ही त्याच्या बाहेर एक बॉल जाऊ एक लगेच त्याच्या आडायला पडायचे सांगपाची आता तुवें आमच्या 10 गाडी आडायला 10 गाडयो सोडल्यो गाडयो कित्याक हाडूंक गावना हें आमकां सांग वता जाल्यार आमचो प्रॉब्लम सॉल्व करता कोणाचेच गाडी हाडयना आमी आमच्यो गाडी हाडयना आमी सुरक्षीत आमी कोणाकूच त्रास करिना आमकां कोणाकूच त्रास करपाची गरज ना आमी ट्रॅफिक जाम करूंक आमी फक्त आमच्या वांगडा आहात जे आमच्या वांगडा रावनात तांकां आमी हाडयतात तांकां जर हाडोवपाक आमकां रायट ना जाल्यार तूं तुजो कायदो कर आमकां भितर उडय आमी स्ट्रेट अवे सांगता आमी डायरेक्ट क्लियर करून उलयता कशें उलयता की आमच्या पोटाचेर खंय तरी प्रश्न आहा हो तशें जायना जाल्यार तूं आमकां तरी व्हर आमकां तरी जेवण दी सपोर्ट आमकां कोणाचो नाका चड सायडीला रे कळ्ळें आमी रावता रस्त्याचेर आमचे उडयली जमचे ना ओव्हरलोडाच्या गाड्यो आहात त्यो पुलीस गेला आमकाच गेला न्हू विषय कसो हा मोपा विमानतळ हो जागतीक कीर्तीचो एक इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो एअरपोर्ट जावचो ही अखंड पेडणेकरांची सगळ्यांची इच्छा होती कारण ह्या एअरपोर्टाक लागून आमच्या पेडण्याच्या लोकांका रोजगार मेळटलो काहीतरी धंदो चलतलो जॉब मेळटले पूण आयज जवळ जवळ हो प्रोजेक्ट अशें म्हणटा की 15 ऑगस्टा पर्यंत पूर्ण जातलो पूण परिस्थिती प्रत्यक्षात बघली जाल्यार आतापर्यंत थंयसर लोकांक जॉबय मेळूंक ना बिझनसय मेळूंक ना काय मेळूंक ना आयज ट्रकां सारको एक संवेदनशील विशय कारण आमच्या पेडणे तालुक्यांत रेती व्यवसाय असल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात ट्रक आसात ह्या ट्रकांका सुद्धा व्यवस्थित थिंगासर रोजगार मेळटलो ही अपेक्षा असली सुरवातीक जेन्ना प्लेन करपाचें जालें तेन्ना तेंच्यांनी 10 टायराच्यो व्हडल्यो गाडयो म्हाका दिसता गोंया भायल्यो महाराष्ट्रांतल्यो कर्नाटकांतल्यो आंध्राच्यो हाडल्यो त्या टायमार जेन्ना आमी विचार केलो आमचे ट्रक आतां तुमकां ट्रान्सपोर्टाक तुमकां बरोबर रेट मेळटलो मागीर तुमी गाडयो चलयात अशें आमकां ह्या कंपनीनी खोटें आश्वासन दिलें आनी हे तरी सुद्दां आमी वगी रावले कारण पेडणेकर आमचे कायम हे शांतच असतात म्हणून आमी वगी रावले आनी आतां जेन्ना ट्रान्सपोर्ट चालू जालो तेन्ना अक्षरशः 24 लाखाची गाडी आनी आमकां दिसाक 2 ट्रिपी मेळटात आनी तितून 675 रुपया एका ट्रिपी फाटल्यान सादारण उरतात म्हणजे हो जो रेट आसा हो म्हाका दिसता सगळे पयशे ड्रायव्हराक आनी मेंटेनन्साकच गेले आमची अपेक्षा असली की व्हडलो व्हडलो प्रोजेक्ट जालो निदान गव्हर्मेंटान सरकारी नियमा प्रमाणे जो ट्रान्सपोर्टेशनचो गव्हर्मेंट ऑफ गोवान जो मायनिंगेचो जो रेट केल्लो आसा हो रेट सुद्दां आमकां जरी दिल्लो तर सुद्दां लोकांक सुखी आसतले असले पण सरकाराची सुद्दां आज ही अशें हे ना की आज आमी मामलेदाराक सुद्दां विचारले सरकारी रेट कितें आहा मामलेदाराकच खबर ना इवन मामलेदारान आज आमच्या आमदारान हें सगळ्यांनी फुडाकार घेवंक जाय आसलो आनी हेंकां आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो हो रेट भाडे तत्वाचेर फिक्स केल्लो आसा हो रेट लोकांक मेळचो हेच्या खातीर प्रयत्न करपाचो आसलो पण आयज आमकां आमचो आमदार सुद्दां आसा जर हेलपाटे मारपाक जर लायता जाल्यार ह्या गोश्टीचो हांव पयलीं आदी तो जमीनदार त्या गांवचो म्हणून हांव निशेध करता आणि आमच्या मुख्यमंत्र्याक हांव विनंती करता की त्यांनी बेगीनात बेगीन आमच्या युनियनाक सुद्दां आमंत्रण दिवन आणि कंपनीच्या मनशांकडे बसवून लोकांका आमच्या जे ट्रान्सपोर्टर ट्रकवाले आसात हेंकां सफिशियंट तेंचो जो कितें हक्क हांव म्हणटा कित्याक आमच्या तालुक्यान हो प्रोजेक्ट येयलो आमकां फर्स्ट प्रिफरन्स दिवन आमचो हक्क जो कितें आसा तो आमकां दिवचो इतलें हांव तांकां विनंती करता. सकाळी आमी पत्रादेवी चेक पोस्टार म्हणजे रावले म्हणजे ट्रान्सपोर्ट जो चलता मोपा एअरपोर्ट जावं आनी खंयचें ओव्हरलोडिंग चलता ते ओव्हरलोडिंग जावंक जायना आनी अंडरलोडान चलपाचें आनी एक तांकां एक रेट आमी डिमांड केलो की आमकां हे रेट दिवपाचे तेंच्यांनी जेणे करून अंडरलोडान चलचे आनी तरी आसतना तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्टेशन चालू दवरलेलें आयज ते खंय तरी आयज आमी सकाळी वचून आडायले म्हणजे रोखले सायटीन लायले गाडयेंतल्यान पुलीस हांगा फोर्स धाडली आनी ते गाडयो बीन सगळ्यो काडल्यो आनी आमकां पुलीस स्टेशनार हाडून एक मिटींग केली सरान जुलबी दळवी सरान एक मिटींग केली आनी ते कंपनीचे सहस्त्रा कंपनीचे लोक येयल्ले थंय आनी मामलेदारय आसलो आमचे सो तातूंत एक अशें आमकां जशें जाय आसलें तशें सोल्युशन आमकां कांय मेळोंक ना पूण ते सांगतात कितें जो रेट आसा त्याच रेटान तुमी चल्या पण आमी आमचे जे सगळे ट्रकवाले आसा ते त्या रेटाक चलोवपाक रेडी ना. टोटल कितले ट्रक आहा तुमचे? आमचे जर 150 ट्रक आसा आमी सगळे पेडण्याचे ट्रक आहे. सगळे पेडण्याचे ट्रक. रेट किती आसा सध्या? रेट आता तेंच्यांनी लास्ट टायम आमी जो ठरयल्लो तेन्ना आमकां डिझल रेट 85 रुपीज डिझल रेट दिल्लो आनी 275
जो टनेज पर टन हे दिल्लो रेट ओवर आणि ओव्हरलोड करा म्हणून आणि सांगितलं महाराष्ट्राचे कंपनी. कितले आणि ट्रक सहस्रा येता? कंपनी हे सांगता की तुम्ही ओव्हरलोडिंग करा आणि ओव्हरलोडिंग केल्यानंतर जो आमकां त्रास जाता जो RTOचो त्रास जाता महाराष्ट्र सायडीन आता पयर गाडी धरली पैसे जरी त्यांच्यानी भरले तरी त्रास आमकां जालो. ती गाडी घेऊन ते RTO खंय गेले कुडाळ गेले कुडाळच्यान ती गाडी म्हणजे जितले जर डिझल कन्झम्पशन झाले तितले ट्रॅव्हल करपाक ती ओव्हरलोड गाडी घेऊन गेले मागीर हे जे त्रास जातात ते त्रास जावपाक जायना ताका लागून आमी खंय तरी ते बंद करपाक जाय आणि ओव्हरलोडिंग हो विषय जावकूच जायना. अंडरलोडच ह्या कंपनीक माल सप्लाय जावंचो असो आमचो खंय तरी एक डिमांड आसा. ओव्हरलोड कर म्हणटा कोण कंपनी म्हणटा. हय आमकां लास्ट टायम सांगलें तुमी जशें चलता तशें चलना तांकां लागून तेंच्यांनी तितलोच रेट दिलो. आमी म्हणटा तितलो रेट नाका आमकां तुमी एक 300 रुपीज रेट आमी डिमांड केला 325 तो रेट तुमी दी. आमी अंडरलोड चलता सगळो वेवस्थीत ट्रान्सपोर्ट चलतलो कोणाकच ताचो त्रास जावचो ना पूण तशें जायना. ताका लागून आमी ते जावंक जाय म्हणून आयज खंय तरी गांवच्यान गाडयो म्हणजे आडायल्ल्यो जावं उबे दवरलेले की खंय तरी आमकां तेजेर सोल्युशन मेळचें आणि जो रेट आमी डिमांड करता तो मेळचो. पण तशें आमी ज्या हेतून हांगा येयल्ले की बाबा रेट आमकां जातलो आनी कितें तरी जातलें तशें कांय जालें ना. महाराष्ट्राचे कितले गाडयो आहा? महाराष्ट्राचे तेंच्या सायडीन जवळ जवळ 100 गाडयो चलता. तुम्ही मेमोरंडम आमदाराक म्हणजे उपमुख्यमंत्र्याक बी दिल्ल्यात? हय दिला आमी तेंच्या म्हणजे तेंच्या डायरेक्टली हातीन पावोंक ना पण आमी तेंच्या पर्यंत दिला. पोलीस स्टेशनाक आमी दिला आमले कलेक्टराकय दिल्ले आमी तशेंच जे ट्रान्सपोर्टर आमचे आसात तेंकाय दिल्ले. सध्या एका ट्रिपी फाटल्यान तुमच्या 2000चे डिझेल 650 रुपया. ना आता उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर म्हणटा न्हू हे जे प्रकल्प येता त्या प्रकल्पान आमच्या स्थानिकांक रोजगार जो धंदो बारीक ट्रक व्यवसाय तर ह्या तुमच्या ट्रकांचेर तो कित्याक लक्ष घालिना? तुम्ही लोकल न्हू. सरान हे सराच्या कानापर्यंत सुद्धा आमी घातला पर्सनल वचोन मेळोन घातला सांगलेले आसा आणि हाचेर कित्याक विचार जायना ते आतां आमकांय खबर ना कित्याक विचार जायना की अशें दिसता की बाबा येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जर येता आमी आयज इतले दीस अशें खूश आसले की बरें दिसतालें एक मोठो व्हडलो प्रोजेक्ट येता 4-5 वर्सां आमकां भरपूर काम मेळटलें सामके 4 पयशे कमयतले म्हणून पूण तशें आयज हांगा कांयच ना कमोवपाचें ना आमी भिकारी जावपाची परिस्थिती येयल्लेली आसा आमची. आता रोकडेच इलेक्शन येतले तुमचे डिमांड हा फक्त तुम्ही स्वतःचो व्यवसाय करपाक सोदता ट्रक तुम्ही काय नोकऱ्यो तेंचे कडेन मागिना आमी नात आमी अपेक्षाय करिना. त्याच्या विरोधान बी नाल्यार हे करतले तुम्ही जो कोण सरकार तुमचे आयकना. पॉलिटिक्स हो विशय आमी पॉलिटिक्सा वचून आमी मातसो पयसूच आसा आमी तशें काय आजून पर्यंत उलोवंक ना आणि ते नाही उलयले आमी फक्त आमचे डिमांड मागता म्हणजे कोण ते खंयच्या लेवलाचेर करता आमकां खबर ना आमकां. आणि समज तुमचे डिमांड पास जावंक ना जाल्यार तुमची कितें भूमिका आसतली? आमी आतां सगळे जण जेन्ना बसतले मिटींग आतां आमचे सगळे मेंबर्स आसा आणि इतर मेंबर सगळे जमतले बसतले ते डिस्कशन जशें जातले त्या प्रमाणे आमी फुडलें कितें तें आसा तें ठरयतले.